एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचे स्टेटमेंट बेजलेस आसात म्हूण भाजपा मिडिया मुखार कन्फर्म हे करना की अंदाज आसूं जाय असो म्हणटा पूण हे चुकीचें आसा म्हणून असो दुबावान कोणाचेर नांव घेवप ना आनी तातूंत त्या प्रकरणांत गुंतप हे चुकीचें आसा आनी ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करतात। माननीय मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर असून सुद्धा तांच्यांनी फ्रीलान्स पूर्णपणे तुमकां पूर्ण खबर आसा की कशा पद्धतीचे इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा ते आनी त्या वेळेस दिसाक सकाळीं एक आनी सांजचें दुसरें उलोवप इज अ बेजलेस स्टेटमेंट। जेन्ना एक मनीस हॉस्पिटलांतसून डिस्चार्ज जाता सडनली तेन्ना ताका येवजिता की आपण हे कोणाची तरी नांवां घेवपाची हे इट शोज ए डिफरंट पॅटर्न म्हणजे कोण तरी फाटल्यानसून शिकवणी दिता। झेनेटोक भाजपा कडेन जोडटात म्हूण प्रश्न केल्या उपरांत सुभाष शिरोडकाराची जाप। प्रकारे नामकरण करपाचें हे इंटरनल मुखार आसा ते आत्मा मुखार आसा आनी ते पुणो मुखार आसा हे जे आसा पळय ते बंद जावपाक जाय आनी ताजें सखोल इन्वेस्टिगेशन जें आसा जावपाक जाय। हे इन्स्टिट्यूट जे आसा पळय ह्या लोकांची मनोवृत्ती चड अशी आसता की खंय तरी भोवन भोवन लागीं दाखोवपाचें काँग्रेसाची काँग्रेसी लागीं दाखोवपाचें बीजेपी लागीं दाखोवपाचें तांची मानसिकता तशी आसता बिकॉज दे वॉन्ट टू पोज आउट देमसेल्व्स। मजगतीं विरोधकांचो रामान केल्ल्या स्टेटमेंटा संदर्भात सरकाराचेर फार। मंत्र्यांची नांवां येतात मागीर ते पुलीस कितें फेर इन्व्हेस्टिगेशन करतले? देर कॅनॉट बी बिकॉज they will be under pressure. So when such names have come out, I think we demand that a judicial inquiry has to happen. ताणी पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर डावट घेतला, ताणी ज्या तरेन जे स्टेटमेंटाचे रेकॉर्ड जाल्ले ताजेर डावट घेतला आनी ताजे जे स्टेटमेंट रेकॉर्ड आसा तो म्हणटा की ताजो व्हिडिओग्राफ जाल्लो म्हणून। सो आय थिंक इट इज टायम सम इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीज केप्ट आयदर CBI और अशा तरेच्या ऑथॉरिटी कडेन दिवचे पडटलें इन्व्हेस्टिगेशन टू फायंड आउट वॉट इज द रियल स्टेटमेंट दॅट ही हॅड गिवन एंड वेदर दॅट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट which had come out। मुख्यमंत्री आनी मिनिस्टर रोहन खंवटे हांकां दोगांयकूय राजीनामा दिवचो पडटलो नाजाल्यार हे इन्व्हेस्टिगेशनाचेर इफेक्ट जातलो। गोंयच्या लोकांक एक विश्वास दिवपाचो की ह्या सरकाराचेर एक पब्लीक आउटक्राय जाल्ली आसा, लोकांचो उद्रेक जाल्लो आसा, तेका जर परत कॉन्फिडन्स दितले जाल्यार पंतप्रधानान इमिजिएटली हांगा लक्ष घालून ह्या सरकाराची क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।